सेरुला स्कॅम हो रिसंट पास जाल्लो सगळ्यांतलो व्हडलो स्कॅम. आता हांगाच थांबले ना, सेरुलांतले आनी एक भानगड उक्ताडार आयली. माननीय मुख्यमंत्र्यान सगळे कायदे मोडून बाब परोळेकराचो जो भाव आसा हाका लिकर स्टॉल घालपाक थंय परमिशन दिल्लें आसा सेरुला एरियेन, थंय सिद्धा रोड मठा कडेन. आता सेक्शन 94A ऑफ द गोवा दमन एंड दिऊ एक्साइज एक्ट कितें म्हणटा? नो license shall be granted to an applicant if the premises in which he proposes to open liquor shop are within a radius of 100 meters from an educational institution or a place of worship. The government has amended the Goa Daman and Diu excise duty rules. आणि बाब फार्सेकर जो नोटिंग घालता फायलार, हे तुम्ही जर वाचशात हे हांगा आसा सीएमाचे नोटिंग, दिस इज अ टुरिस्ट एरिया, कोकेरो जंक्शन टुरिस्ट एरिया. And the permission sought is for sale of packed bottles. As such, treat this as a special case and may grant permission. Sign मारल्या 5 मे 2015. ही फाईल नोटिंगसातली कॉपी. त्यानं जो मुख्यमंत्री बाब परेकरान विधानसभेन एक एश्योरन्स दिल्ले विथ रिगार्ड्स टू सेम की रिलिजियस प्लेसेस आणि पब्लिक प्लेसेस म्हणिल्ले ताणें तेन्ना की पब्लिक प्लेसेस आमी करपा दिवचे ना म्हणून. So this is open violation of the law. अशें जाल्यार हो आनी गोवा दमन दिऊ एक्ट आनी कित्याक जाय? हो स्क्रॅप करून उडयात. आता एक्साइज डिपार्टमेंटान सांगपाची गरज आहा तुमी कितले एप्लिकेशन रिजेक्ट केली सामान्य लोकांची की 100 मिटराचेर आसा म्हणून तांकां रिजेक्ट केला. आनी मुख्यमंत्री ह्या एक्सटेंटाक वता आनी स्पेशल केस म्हणून ट्रीट करची म्हणून नोटिंग्स मारता. जेन नेक्स्ट आणि डिसाइड केला की हांगा आमकां न्याय मेळपाचो ना कारण एसीबी आणि पुलीस खाते सरकाराच्या हाजेर नाचता. फुडल्या विकान पर्सनली आय एम ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली विथ द फाईल with entire set of file. I'm going with the entire file and going to invert is at 7 RCR. मोदी कडे मागला की जे अपॉइंट करतलो तू ऑफिसर